मी म्हापसा मार्केटांतल्यान कॅम्पेनीक सुरवात केल्या, लोकांचो रिस्पॉन्स कळ्ळो तुमकां? आज सकाळच्यान मार्केटान जे कॅम्पेन करता सगळे वेंडर्सांक मेळ्ळे, शॉपकारांक मेळटा आनी शॉपकारांचे विशय आहा खुबशे आनी वेंडर्सांचे विशय आहा. रिस्पॉन्स हो ट्रेमंडस आसा. रिस्पॉन्सा बद्दल कांयच हें ना. लोकांक बदल जाय, मार्केटान बदल जाय, आख्ख्या म्हापशेकारांक बदल जाय, हेतून कांयच दुबाव ना. जसे इश्यूज आसात खुबशे इश्यूज जे सांगतात मार्केटान, मेन म्हणजे जो पार्किंग इश्यूज आहा ते सांगतात आनी हेतून बदल करपाची सारकी गरज आहा आनी जाता तितले बेगीन पार्किंगाचो इश्यू सोडोवपाचो प्रश्न करपाक जाय. आनी जशी सिवरेज लायन आसा ती सगळ्याक रस्त्या वयल्यान व्हांवता, ते शॉपकारांक आनी वेंडर्सांकूय त्रास जाता तेजोय विशय सॉल्व करपाक जाय. पार्किंग समस्याचेर कितें म्हणपाक आहा तुमी? पार्किंगेचो जो इश्यू आहा पळय मार्केटान, आतां मार्केट आमी म्हापसा मार्केट हे कमर्शियल हब म्हणटा आमी, जे सगळे कितें जे मेळना खंयसरूच त्या म्हापसा मार्केटान मेळटा अशें आहा. ते जर घेवंक येतले जाल्यार आमच्या गोंयकारांक आनी जे गोंया भायले पसून येतात म्हापसा मार्केटान तांकां पार्किंग ना. ते पार्किंग ना म्हणून जे दुसरे कडेन डायवर्ट जातात, ते पणजे वयतात, ते दुसरे बिचोले वयतात, अशें जाता आनी आमच्या म्हापशाच्या वेंडर्सांक आनी म्हापशाच्या शॉपकारांक हेजो लुकसाण जाता. त्या खातीर एक बऱ्यापैकी पार्किंग हांगासर गरजेचें आसा. एक मल्टी लेवल पार्किंग जेणे करून सगळे जे येतात तांकां एकोमोडेट करपाचे, सगळे गाडयो एकोमोडेट करपाच्यो आनी बऱ्यापैकी तेचो फायदो आमच्या म्हापशाच्या वेंडर्सांक आनी शॉपकिपर्सांक जावपाचो अशें.